नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। आसगांव घर मोड तोड प्रकरणात डीजीपीचो आस्पाव, विरोधकांनी पेटयले उतरांचे फार। केंद्रीय गृह खात्यान डीजीपी जसपाल सिंह हांचेर करची कारवाय, विरोधकांची मागणी। आसगांव प्रकरणात 6 जाणांक अटक, 5 बाउन्सरांचो आस्पाव। पुलीस महासंचालका संबंधित मेळिल्ल्या म्हायतीपत्राचेर सय ना, पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तांची माहिती। अन्याय जावचो न्हय ह्या खातीर पुलीस निरीक्षक प्रशांत देसाय हाणें आमकां सहानुभूती दाखयल्ली। पुलिसांक निलंबीत करप ही एक दुर्दैवी घडणूक, आगर वाडेकर कुटुंबाच्या वकिलाचें मत। दिवचले चोरांनी फोडली 3 देवळां, फारायली फंड पेटयेंतली रक्कम, फुडलो तपास चालू। सरकारी येवजणेंतल्यान घेतिल्ली गर्वां रस्त्यांचेर भोंवताना दिश्टी पडली जाल्यार संबंदीत शेतकऱ्यांक सरकारान दिल्ली कामधेनू येवजण करतले बंद, मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी। सरकारी कर्मचाऱ्यांक पयलींच येरादारी भत्तो मेळिल्ल्यान पास सवलत केली बंद। सरकारी कर्मचाऱ्यांक पास सवलतीन दिल्ल्यान कदंब महामंडळाक जातालो वर्साक सुमार 2 कोटींचें लुकसाण। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आसगांवां घर मोडतोड प्रकरणात IPS अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो सगळ्यात पयलीं जर कोणें केल्लो जाल्यार तो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान केल्लो। आतां ही गजाल उक्ताडार आयला। डीजीपी जसपाल सिंह हांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर आतां विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या। डीजीपी जसपाल सिंह हांचेर केंद्रीय गृह खात्यान बेगोबेग कारवाय करची म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या। गोंयांत फाटले 4-5 दीस जाले आसगांवां घर मोडीचे प्रकरण बरेच गाजता। दर दिसा ह्या प्रकरणा विशयी वेगवेगळ्यो गजाली मुखार येवपाक लागल्यात। मंगळारा ह्या प्रकरणाची मुख्य सचिवान केल्ल्या चौकशे प्रमाण 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले। ते प्रमाण निलंबीत केल्ल्या पुलिसांनी स्पश्टीकरण दिलां। आता ह्या प्रकरणा विशीं नवी बाब मुखार आयल्या, ती म्हळ्यार डीजीपी जसपाल सिंह हांणी पुलिसांचेर दबाव हाडिल्लो असो अहवाल हंजूण पुलिसांनी मुख्य सचिवांक सादर केल्ल्यान पुराय गोंयांत खवदळ पडल्या। ह्या प्रकरणाचेर विरोधकांनी उतरांचे फार पेटयल्यात। जेन्ना इन्सिडेंट जालो तेन्ना फर्स्ट आमचो MLA कार्लोस फेरेरा थंय गेल्लो एट द इन्सिडेंट सायट आनी ही हॅड सेड की एक टॉप IPS ऑफिसर ऑल्सो इज इन्वॉल्ड आनी नेक्स्ट डे जेन्ना आमी सगळे थंय गेल्ले तेन्ना वी हॅड सेड की आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की DGP चो हातून हात आसा आनी तातूंत प्रोब जावची म्हूण। I think now with the revelation by PI where he said that DGP phone करून आपल्याक pressurize केलो. Now this is a clear indication that there was a nexus between IPS police and with this Delhi lobby. This is not good for the state of Goa. If the higher bosses समज जर तर आपल्या सबऑर्डिनेट्सांक जर तर pressurize करतले आणि असली इलिगल कामां करतले जाल्यार हाऊ डू वी एक्सपेक्ट पुलीस टू हॅव अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन अँड फेअर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा। सो आय थिंक मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हाजेर सक्त कारवाई जावपाक जाय आनी द नेक्सस बिटवीन द पुलीस अँड पॉलिटिशियन्स आय थिंक हॅज टू कम आउट। आता डीजीपीन कोणाच्या प्रेशराचेर ताका PI इन्स्ट्रक्शन दिले हे म्हाका दिसता गरजेचें आहा काय IPS लॉबी इन हँडिंग ग्लोव्स विथ दिल्ली लॉबी हे जाला काय पॉलिटिशियन इन्वॉल्ड आसा। आय थिंक दिस रिव्हिलेशन हॅज टू कम आणि दिस वील सेट अ रॉंग प्रेसिडेंट फॉर गोवा की फाल्यां दिल्लीकार येतले IPS लॉबी यूज करतले आणि गोंयकाराचेर अन्याय जाता। आय थिंक दिस अ सिरियस इशू। वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर शूड इमिजिएटली write to Ministry of Home Affairs आणि असले IPS officer who are involved in such illegal gundism which is happening in Goa, I think they should be immediately suspended. हांव न्ही सध्या गोंयांत ना, काल हांवें ट्वीट केल्ली आनी म्हाका जी म्हायती मेळिल्ली त्या प्रमाणे ज्या पुलीस ऑफिसराक तेंचे PSIन काल सस्पेंड केला तांकां सस्पेंड करपाचें कारण म्हणल्यार स्केपगोट केला तांकां। बेसिकली जे प्रकरण जे घडलां ताका जबाबदार हायर लेवल IPS ऑफिसराचो IPS लॉबी आसा
कालच रिपोर्ट मेळ्ळो की सेक्रेटरीकडे क्लियर कट स्टेटमेंट केला म्हणून की आपल्याक डायरेक्शन आयिल्लें डीजीपी कडल्यान आनी हायर लेवल ऑफिसरा कडल्यान. सो ह्या हायर ऑफिसरांक कित्याक प्रोटेक्ट करता चीफ मिनिस्टर ते आमकां कळना. जर तुम्ही एक सामान्य PI आणि 2 PSI जे गोंयकार आसा तांकां सस्पेंड करपाक शकता जाल्यार रिकमेंडेशन शूड बी सेंड टू सस्पेंड द DGP एंड अदर्स विच आर इन्वॉल्वड इन दीस. पेट्रोल आर्मी सांगता ते तुमकां खरें दिसता जाल्यार म्हजो जो कोण शर्मा आहा ताका आपया. कॉल इन क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार आपया ताका, म्हाकाय आपया आनी कितें मेळटा तें पळया आनी लोकांक मातशें तें सांगा बेगीन. आनी सांगपाक जर टायम लागता मुखेलमंत्र्यान सुशेगाद सांगचें जाय जाल्यार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊसूय सांगचें. तो म्हजो जो शर्मा तो फोटो दाखयला ताजी आयडेंटिटी कोण, ताजें तो एक्झॅक्टली कोण मनीस ते गोंयचे जनतेक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगल्यार जाता. हांव ते म्हणसर रावता कळ्ळें तुका न्ही. आनी कितेंय चार्जीस घालूंक जाय जाल्यार ते फाटल्यान करनाकात. धडधडीत ओपन प्रेस कॉन्फरन्स घेया. हांव चॅलेंज करता बीजेपीचे प्रेसिडेंटाक. बीजेपीचे कितें हांव स्टेट प्रेसिडेंट म्हज्या पार्टीचो. बीजेपीचे प्रेसिडेंट मुखेलमंत्री असले कोण हे न्ही जे कोण रातीन फुटून गेल्ले लोक न्ही, जे इतले खोके ऑल इज ओके म्हणटा तसले लोक न्ही. बरे जेंचे तांचे पक्षान व्हडले हुद्द्यार आसा तांणी सांगचें की आमी इनवॉल्ड आहा आनी कितें तरी जें एलिगेशन करता सारकें डायरेक्ट करा. ताजेर कळटलें. आज कळटा की कंप्लीट सुपारी पुलिसूच घेवपाक लागल्या. पयलीं सुपारी म्हणटा तें उतर कितें आशिल्लें, गुंड सुपारी घेताले आनी पुलीस तांचे हप्ते खाताले. इतले मेरेन जाणा आशिल्लें आमी. हें आतां गोंय इतलें फुडें गेलां, विकसीत जालां. विकसीत भारत इतलें जाल्लें आहा की सुपारीच पुलीस घेवपाक लागल्या. कळ्ळें तुका न्ही. हें आज सामकें धडधडीत जाल्लें आहा. आनी कोण सांगता हें? हांव सांगना, सस्पेंड जाल्लो PI सांगता. ताजो रिपोर्ट जो आहा जो आज टायम्स ऑफ इंडियाचेर फ्रंट पेजीर आयला तो रिपोर्ट आज सगळ्याक व्हायरल जाल्लो आहा. तो रिपोर्ट म्हाकाय कोणें धाडिल्लो आहा. तो रिपोर्ट तुमी वाचून पळया. ताजेर कळटा की पुलिसूच सुपारी घेवपाक लागिल्ले आहा. The government of Goa has no powers to suspend him because IPS and IPAS officers are under the control of the MHA. Therefore, the correct thing which the Chief Minister should do is relieve him of the duties. And they can definitely write to the Home Ministry that send a replacement. But that does not mean ambitious transfer म्हणना. The transfer म्हणून तू चिंताका सुटलो म्हण. I believe that action should be taken and find out the involvement of anybody named. Find out the extent and the role of each person. Sometimes it should not be that one person fired the shot and dusrage now alla odupak teka. Haw suttalo. But here from the beginning we have been saying, and I have specifically stated, that there is a role of a very high ranking police IPS officer. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालतना दिवचल शारांत एकाच राती 3 देवळां टार्गेट केली. 3 देवळां फोडली खरी, मात किरकोळ रक्कम सोडली जाल्यार चोरांच्या हाताक व्हडलीशी रक्कम लागूंक ना. एकाच रातीन 3 देवळां फोडिल्ल्यान शारांत एखादी चोराची टोळी सक्रीय आसपाक शकता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. 18 जानेवारी एकदा फोडली गर्भकूट आणि त्या गर्भकुटीतले देवाच्या गळ्यातले भांगार येले काढून त्याच्या उपरांत त्या मूर्तीक क्रॅक केलो. म्हणून आम्ही नवीन मूर्ती हाडली आणि प्रथम महाराजांच्या पुण्यतिथीचा मेनीचा तिचा हे केले. पण अजून देवालाच बसत. आणि आयज म्हणजे काल राती जेन्ना सकाळी हांव संक येता ते बसता जाल्यार ते काय जाल्लेले आसा, फुडलीचे दार आसा एंट्रन्सचे ते खोडला आणि खंडपेटी आसली ती येयली भितुरली आणि बाकीच्या कसल्याच सामान चोरीचे आसा हात ब्लॉक जाले. खंडपेटीन साधारण कितले आसतले अंदाज? अंदाज म्हणजे हांव ती 20 दिसां पयलीं काडली समजले. पण हांगा काय आसा, हे योगदत्त स्टॉक आसा त्याच्या कारणान कलेक्शन जास्त जायना. तरी पण हांव म्हटलें जाल्यार 3-4 हजार तरी आसतले. पण म्हाका एक सांग पळय, आतां पोलीस कंप्लेंट दी. हय, पोलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा, पयलीं दिल्ली. आणि आमच्या कडेन कॅमेरे लायलेले आसा देवळाक. कोण आयज सेट ऑफ बॉक्स घेवन गेले आणि
सद्गुरू महाराजांचे भक्त कुत्रे बी हल्लेले ना कुत्रे बी आले बरं बरोबर कुत्रे बी आले कारण काही दिसांपूर्वी 1 महिन्यापूर्वी जे सगळे घर आसा ते फोडलेले समाजले त्यांना सुद्धा तांकां काय ना त्यांना कुत्रे बी हाडलेले आणि ही पहिली देवस्थान फोडले ते सायडीक गर्भकुडी आणि हे येयले आनी भांगर घेवन तेका उपकार हे परत राती म्हळ्यार मेन दार फोडले मेन दार थंय 2 कॅमेरे लायलेले आसात 3 कॅमेरे आसात कॅमेरार कोण दिसतात बी तशे ना आता ते इन्व्हेस्टिगेट करतात. फाटल्या वर्सा दिवचळे वाठारात देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घातिल्लो. कांय म्हयन्याच्यान हे प्रकार बंद जाल्ले, मात परत एक फावट देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडलो. ह्या 3 देवळां फोडली खरी, मात चोरांच्या हाताक व्हडलेशे घबाट लागूंक ना. मात 2 देवळांतल्यो फंड पेटयो फोडपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत आशिल्ल्या श्री दत्त देवस्थानांत बुधवारा राती चोरांनी मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो आनी देवळांतली फंडपेटी घेवन फुज्ज्यो काडल्यो. ह्याच देवळांत फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत चोरी जाल्ली. चोरांनी देवळांतल्यो भांगराच्यो वस्तू फारायिल्ल्यो. दुसरे एके घडणुकेंत बुधवारा रातीच दत्त देवस्थाना कडल्यान लागींच आशिल्ल्या श्री रवळनाथ देवस्थानांत चोरी करपाचो यत्न केलो. चोरांनी रवळनाथ देवळाचो मुख्य दरवाजो फोडून भितर प्रवेश केलो, मात चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना. तिसरे एके घडणुकेंत लामगांव वाठारांतल्या लामगांवच्या माथ्यार आशिल्ल्या श्री मातराय देवीच्या मूळ देवळांत चोरी जावपाचो प्रकार घडलो. ह्या देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडल्या अशें कळटा. ह्या 3 चोरया प्रकरणी पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. पुलिशेन पंचनामो केल्लो आसा आनी साश्टीवाडो बोड्ड्या असो अदमास आसा. पुलिशेन रातच्या वेळार दिवचल शारांत गस्त दवरची अशी मागणी देवस्थान समित्यांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सरकारी कर्मचाऱ्यांक 5 सवलतीन दिल्ल्यान कदंबा महामंडळाक वर्साक सुमार 2 कोटीचे लुकसाण जाताले. सरकारी कर्मचारी आशिल्ल्या 5 धारकांक पयलींच येरादारी भत्तो मेळिल्ल्यान तांकां दुप्पट फायदो मेळटा. ताका लागून आतां सरकारी कर्मचाऱ्यांक 5 सवलतीन दिवप बंद करतले. ह्या कर्मचाऱ्यांक 5 येवजण चालू दवरतले, मात तांकां आतां पुराय तिकेट दिवची पडटली अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान दिली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एक पास सिस्टम सुरू केल्ली की कदंबान चडशे लोकांनी प्रवास करचो म्हणून पयलीं खूब वर्सां पयलीं. आनी तेन्ना गोवोरमेंटाच्या सर्वंटांक सुद्दां आमी तेन्ना पास इश्यू केले आनी तांकां सबसिडी मेळटाली, 40% सबसिडी मेळटाली. आनी आतां अशें जालें की तांकां TA मेळटा गोवोरमेंट सर्वंटाक आनी तांकां पासूय सबसिडी मेळटा. खंय तरी हे दोनूय बेनिफीट मेळटा. त्या खातीर आमी एक डिसिजन घेतलें की गोवोरमेंट सर्वंटांक एक पास सिस्टम बंद करपाची. म्हणजे पास तांकां आमी दितले, तांकां सकाळ फुडें क्यू लायनी लागतात त्यो तांकां जावपा येना. तांकां पास फूल पेमेंट दिवन पास काडपाचो. तांकां 22 दिसाचो आमी पेमेंट घेवन तांकां पास दितले आनी उरलेले शेनवार जावं आयतार तांच्यांनी त्या पासाचेर प्रवास करपाक शकता. फक्त आमी घेतले तांचे 22 दिसाचे पगार हे म्हणजे पासाचे पयशे सोमार ते शुक्रार पर्यंत आनी 2 दीस तांकां जाय जाल्यार त्या पासार वचपाक मेळटलें. टोटल 22 दिसाचे आमी तांचे घेतले आनी आमी तांकां आतां सद्या टेम्पररी पास दितले. आनी आमची एक एजन्सी आहा, ती एजन्सी मार्फत ती पास ते पयशे घेवन ते पास करपाची सिस्टम आहा. ती फुडल्या एक 15 दिसांनी तांकां परमनंट पास मेळटले. आतां सद्या आमी 1 तारखेच्यान तांकां टेम्पररी पास दितले आमी आनी सगळ्यांची वेवस्था करतले. कारण गोवोरमेंट सर्वंटांक सकाळ फुडें बेगीन वचपा आसता, गर्दी आसतकूच तांकां लेट पावपाक शकता. म्हण तांकां आमी सिस्टम ती पयलीं पासून दवरतले, फक्त पेमेंट हेच्यान दिवपा पडटलो. ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 सर्तींतल्या दुसऱ्या सेमीफायनलीत टीम इंडियान डिफेंडिंग चॅम्पियन
इंग्लंडाक हारोवन फायनलींत प्रवेश केलो. कर्णधार रोहित शर्मा हांच्या 57 आनी सूर्यकुमार यादवाच्या 47 धांवड्यांच्या बळग्याचेर 7 विकेटी वगडावन टीम इंडियान 20 ओव्हरींनी 171 धांवडे मेळयल्यो. देखून इंग्लंडाक 172 धांवड्यांचें आव्हान मेळ्ळें. टीम इंडियाचे अक्षर पटेल आनी कुलदीप यादव हांणी दरेकी 3 विकेटी घेतल्यो. जसप्रीत बुमरान 2 विकेटी घेतल्यो. इंग्लंडाचेर 68 धांवड्यांनी जैत मेळयत भारतान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सर्तीच्या फायनलींत प्रवेश केलो. 29 जूनाक दक्षिण आफ्रिके आड फायनल जातली. पावसान फातोर्डेच्या शेतांनी भरपी उदकाक लागून शेतकऱ्यांक शेती करपाक मेळना. हाचेर उपाय काडपाक विजय सरदेसायान उदका स्त्रोत खात्याक सांगून शेतांनी भरपी उदकाची पळोवणी करून घेतली. वेर्णा तशेंच नुयेच्यान सगळे गाळ साफ केल्यात, मात सगळे उदक फातोर्डेच्या शेतांनी येवन भरता. हाचेर उपाय काडपाची मागणी आमदार विजय सरदेसायान केली. हें हांव शेत रोयता म्हजेंच. लास्ट टायम हांवें ब्लॅक रायस म्हणटा रोयिल्लो. सगळो एन्टायरली इनंडेट जावन ब्लॅक रायस पेड्यार जालो. मागीर हांवें डॉन बॉस्कोच्या फादराक धरून ते हांवें ट्रान्सप्लांटींग करून जया रोयली. आज परते हांवें पळय ब्लॅक रायस थंय रोयिल्लो आहा. परते यू वील सी दॅट इट इज होल थिंग इज इनंडेटेड. आनी आमी WRDन आनी प्रायवेटली ड्रेन हांगाच्यान एंड मेरेन आमी ड्रेन केल्ली आहा, नाला केला. सो सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक एक्चुअली आमी पयसो मोडला, पूण इतलें आसून पसून रिवर्स फ्लो जाता. सो आतां हो रिवर्स फ्लोचे खातीर हांवें डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांकूय आपयले WRDचे, कित्याक आय बिलीव WRD इज द डिपार्टमेंट दॅट हॅज टू फॅसिलिटेट. आतां ड्रेनिंग ऑफ द वॉटर इज ऑल्सो देअर जॉब. सो डिसिल्टिंग जे ताणें आमच्या मतदारसंघान हे खेपे बरें केलां, पूण आमकां डावट आहा की हें जें रिवर्स फ्लो जाता हाचे खातीर शेतकऱ्यांक हे वर्सा रोवपाक मेळचें ना. म्हळ्यार एटलिस्ट हे सायडीन जे माडेल, मुंगूल आनी आमचे दवंडे ही एरिया आहा पळय ही इनंडेटेड जावन उरतली. सो वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स फातोर्डा जालें म्हणून हांव खूश ना. म्हाका बाणावलेचें जावंक जाय आशिल्लें इतल्या खातीर की ते रिवर्स फ्लो जावचो न्ही. आज तुमी तुमच्या दोळ्यान पळयता उदक कशें परतें येता तें दिश्टी पडटा. हाजे खातीर म्हाका दिसता सरकारान हे खेपे हांव हे एसेंब्लीनूय रेज करतलो आनी सरकारान मेजर्स घेवपाक जाय की वेर्ना, नुवें सगळे कडेन तांणी डिसिल्ट केलां, पूण उदक आनी फोर्सान येता. पूण फोर्सान येवन तें वचपाक जाय तें रिवर्स जर येवपाक लागलें जाल्यार आमी सगळे शेतकरी आमचे फातोर्डेचे त्रासान पडले. देवळां आनी शाळांच्या 100 मिटरा भितर बार्रांक परवानगी दिवपाचो कायदो 1980तलो. तो कायदो आमच्या सरकारान हाडूंक ना. आमी फक्त परवान्या खातीरचे शुल्क वाडयले. काँग्रेस ह्या बाबतींत फक्त लोकांची दिशाभूल करता अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. देवळां आनी शाळा हांच्या भितर 100 मिटर लागसर बार्रां घालपाक परवानगी आसा म्हणून अधिसुचोवणी जारी केल्ली त्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. जे विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बार्रांची आमी 100 मिटराचेर हाडले म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर परमिशन दिवंक ना. हातूंत काय सांगता 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बार्रां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आनी 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ओके ही सगळीं बार्रां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो गुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेले नवे सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर रिलॅक्स सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्ही तेंचे ज्यो फायली आहा तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे पळय न्ही रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घालून घेतल्या. म्हज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिला. ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हे सांगता म्हणून. हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली, वेवसाय बंद जातले आनी परत आसर अशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना.
हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या, म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. मडगांव रवींद्र भवनाची सुरवात 2008 सालांत जाली. फाटल्या 16 वर्सां सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनात सांस्कृतीक तशेंच कला क्षेत्रांत व्हडली कामगिरी केल्या. फाटल्या वर्सा सावन फाटल्या कांय तेंपा सावन रवींद्र भवनात कलाकारांक योग्य संद दिवपाक व्हड योगदान आसा. अशा वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हांणी रवींद्र भवना संदर्भात मत उक्तावच्या आदीं मडगांवच्या सांस्कृतीक क्षेत्राचो आढावो घेवचो अशें मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हाणें म्हटलें. रवींद्र भवनात संगीत आनी नाट्यकलेचे वर्ग सुरू कित्याक करिनात असो प्रश्न खासदार विरियातो हांणी विचारिल्लो. ताका जाप दितना तलक उलयताले. सोशल मिडियाचेर आनी आज सगळे प्रिंट मिडियाचेर विरियातो बाबालो स्टेटमेंट आयला अबाउट रवींद्र भवना बद्दल. इट वॉज सॅड. आमकां मातशें वायट दिसलें की विरियातो बाबा सारके मनशान जो वॉज एक्स कॅप्टन त्या हातून आयला सगळें शिकनासतना हो स्टेटमेंट केलो म्हणून आमकां वायट दिसलें की ताणें समजून घेवपा आशिल्लें सगळें. ताणें विचारलें आमकां की मडगांव कला हाजे कल्चरल क्लासीस सुरू करपा डान्स म्युजीक कितें अडचण आसा आनी तातूंत बरें कोण लिंक आसा खंयचें इन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करपा सोदता आनी कितें करपा सोदता. सो हांव ताका इतलें सांगपाक सोदतां की 2008 रवींद्र भवन सुरू जाल्लें टील टुडे खंयचेच चॅरमॅन कितें खंयच्याच गव्हर्मेंट आतां काँग्रेस जावं BJP जावं किंवा आनी कोण सपोर्टेड जावं कोणेंच हांगा क्लासीस सुरू करपाक घेतले ना. तांकां खबर नाशिल्लें. दे वर रायट बिकॉज तांकां खबर आसा की हांगा क्लासी करपाची सुरवात गरज ना. कित्याक मडगांवच्या अरावंड हांवें कित्याक लागून क्लियर करता हें विरियातो बाबाक खबर नासतलें म्हणून ताका सांगता की मडगांव आनी फातोर्डाच्या भोंवती 20 इन्स्टिट्यूशनां आसात आनी कितलीशीच प्रायवेट आसा प्लस बालभवन आसा तें गव्हर्मेंटचेच हांगाच आसा. 2000 वयर भुरगे इतले शिकता आसतना रवींद्र भवनान कित्याक क्लासी सुरू करपाक जाय. बालभवन आसात न्ही रवींद्र भवनात गव्हर्मेंटचेच न्ही तें. सो हें ताका कोणें दिवना डेटा सारको. हे कोण तरी मेगा आयडिया म्हणजे व्हडले आयडिया विशाल आयडियाज म्हणटा आमी सांगता आसतना तशे ते व्हडले बीग आयडियाज ताचे तकलेक घालून कोणें तरी हो स्टेटमेंट करून ताजे कडल्यान घेतला. सो आय रिक्वेस्ट विरातो बाब की पयलीं केन्नाय येयात हांगा तुमी. रवींद्र भवन इज ओपन फॉर एवरीबडी. तुमी तर आमचे MP आसात हांगा येवचें उलोवचें आनी मागीर स्टेटमेंट करचो की कोणेंय अशें रॉंग दिता ताजी चवकशी करना आसतना अशें स्टेटमेंट करचें न्ही. आसगांवा प्रकरणात अंजुणा पुलीस निरीक्षकान महासंचालका विरोधात सादर केल्ले म्हायती पत्राचेर कोणाचीच सय ना अशें पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें सांगलें. उपरांत ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्या. भितर 5 बाउन्सरांचो आस्पाव आसा जाल्यार कागाळी फाटीं घेवपी प्रतिज्ञापत्र SITक मेळ्ळां अशें तांचें म्हणणें. ह्या प्रकरणा संदर्भात पुलिसांचो तपास सुरू आसा. Crime branch has arrested 6 more people. So total arrests in this case as of now stand at 8. I would just reiterate the names of the people who have been arrested. Day before yesterday, on the day of taking over the case, we arrested Ashfaq Qadir Sheikh. Yesterday we arrested 2 more persons, Muhammad Imran Salmani and Azim Qadar Sheikh. And today we have arrested 3 ladies who were there on the spot. Shaheen Saudagar, Bismillah Gorgundagi and Shalan Kalappa Morekar. Total arrests are 6. Out of these, 5 people that we have arrested were present on the spot. They were part of the mob who were engaging in the demolition process. And Ashfaq, he had given his vehicle Creta for the commission of this offence. And the second vehicle which was there, Toyota Innova, we had also seized that vehicle yesterday from Imran. He had brought that vehicle with some of with the associates to commit this crime. That it's a document which is unsigned, an unnamed document. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage, it is very premature to draw conclusions from that document. And still, we are we are conducting investigation, and as and when something comes up, we will inform you. Is that fake document which is in circulation? I cannot comment on that right now.
But sir, that document is submitted to the CS, who is the inquiry officer. It is still to be verified because it's unsigned and unnamed document. But sir, it is claimed that it has been submitted to the CS. We'll check. The allegation is made against the Director General of Police, who is a senior officer, who is above you in the. As I said, it's an unsigned and unnamed document. It is difficult to. It is premature to draw Will it have conclusion. bearing on your investigation? Investigation is going on as per the emerging facts, and if something comes up related to this matter, we will also look. तर ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.